जेजून एका सुस्वासान पातक आडावंक आनी हेरांच्या पातकाक कारण जावचें आडावंक दिवचो उलो भोव जबरायेन सुवार्ता विवरिता. मनशाक पातकान पडचे संदर्भ सदांच आसात, पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय खटा म्हळ्यार उतरांनी व्हड रेटोरीक वा राजांव आसा. पातकान पडचे संदर्भ सबार आसतीत, पूण हेरांक पातकांक पडसो हो संदर्भ मेळोवंक तूं कारण जायनाका म्हणटा ही जेजून दिल्ली विशेष चेतावणी. पातकांत पडच्याकय हेरांनी पातकांत पड अशें करचें चड मारेकार म्हणून जेजून शिकयलें. हेरांक पातकाक वडच्याकय स्वतानच नास जावचें बरें म्हणल्यार चिंतपांत हेरांक पातकाक वडपाचें मारेकारपण जेजून दामून सांगलां. पातक मनशाक देवातावन, आपणाचतावन, पेल्यातावन, समाजा आनी प्रकृतीतावन अलग करूंक पळयता. कोणाय थंय असली कसलीय फूट हाडूंक पळोवचें आनी हे दिशेन प्रचोदन करचें, नासाची दिशा शिवाय रुता करची वा संबंध बांदपाची दिशा न्हय म्हणून जेजूची उतरां 17 सांगतात. हाका पुरक म्हणले परी जेजून बगसण्याचो मनोभाव पातका विरोध झुजूंक वाट म्हणून सांगून दिला. चूक आदारलेल्यांक बगसूंचो जिनोस देवाचोच जिनोस आमचे थंय हाडटा. हो जिनोस पातकां विरोध झुजोवंक आमकां बळ दिता, पातक आडावंक करता आनी संबंध रुता करता.